हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुनु बैसनु सोफारिने दोनु ताटी मारनु हस्या अकादमी कार्यक्रम नम्म टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. नमस्कारू. कोंकणी बोल उलोच्या सक्कड लोकान नमगून आयिल्ल्या पुरा देवांक तांगेल्या गुरुवर्यांक आमी साश्टांग नमस्कार कोरनू आमगेल्या कोंकण प्रदेशाच्या पुरा दैव देवांकय आडपोणू आमी सूर करतसाची ह्या पंथाच्या कुशाल सन प्रीमियम येया हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला 1980 लगून रुचीक आनी विश्वासाक आनीक नांव अरुणा मसाला. तशीच आमकां ह्या कार्यक्रमाक हॉट रितीरी आदत दिला आसा. आयडियल आईस्क्रीम, भद्रावतीचे 2 स्टार संतोष राईस, तशीच लव मार्क ब्युटी सोप, तशीच कॅल्सी बाईट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश, तशी 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी. आमी 6 वर्स फुडें येया हसया सूर करतना आमी भूतनाथेश्वर देवस्थानाच्या आंगणान सूर केलेला. प्रति वर्स सूर कोरका म्हण लेखिल्ले जाल्यार 6 वर्स आमकां करूंक जायनी. जाल्यार दोळ दांकून सोडची भितरी 6 वर्स जाल्ला आनी जनांकय आजीकय त्या उडगास आस म्हळ्यार आमकां ताज्या किना होड खुशी खंयचेय ना. तशी आमी ह्या पंथा ह्या कोरोना एक कडेन आसल्यार आनीक कडेन जनान खुशीन आसका हासका मन संतृप्ती जावका तशी तांणी भितर आशिल्ली दुखी ना संकट भायर घालून तोंडभर हासका म्हूण आमी ह्या पंथेक घेवन आयलीची सन प्रिमियम येया हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला रुची आनी विश्वासाक आनीक नांव. तशीच ह्या कार्यक्रमांत तूं हांव आज आमगेल्या महानिर्णायक कोण म्हूण तुमगेल्या मुखारी दाखोवता जाल्यार सांगता जाल्यार एक काम करपाची कसल्या म्हळ्यार भोवशा 6 वर्सां तांगेल्या कॉल शीट मेळनाशिल्ले निमित्त आमी करनाशिल्ली की म्हणून ह्या पंथांनी आमकां मेळ्ळीची. तशें हांव तांकां स्वागत करता. आमगेलो टसाची सुजीर श्रीनिवास नायक. कोणाकय कळ्ळें की म्हणून सुजीर श्रीनिवास नायक ना अशें म्हळ्यार कळना जाल्यार हांव आत्ता म्हणचे नांव कर्नाटक असो केरळ असो प्रति एकल्याक गोत्तशें नांव कासरगोडू चिನ್ನಣ್ಣ. चिನ್ನಣ್ಣ तुम कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. भोवशा तुमगेले एक उपस्थिती ह्या सगळे आमगेल्या एक प्रयाणांत सन प्रिमियम येया आसयांतू एक हॉट रितीरी कसल्या म्हळ्यार हांगा कितली जन परफॉर्मन्स करता की म्हाका चड निरीक्षशे तुगेलो चढना कसल्या तूं उल्लोच्यान आसना तूं आमकांची तूं हासता हासताची सवच्यान तूं उडगास म्हाका अनुभव आसा. तशीच टॉंग दिवच्यान ती आमगेली चिन्नण्णाक भोवशा ताका ते लायक वर्डय मेळटा शब्दूय मेळटा आनी कोंकणीन तूं चिन्नण्णा तसले एक मट्टाचे अनेक कलाविद आमकां मेळचे भारी अप्रूप. तसले चिन्नण्णाक कार्यक्रमाक अपास मोगान हात जोडसून माती बगसून स्वागत करतस. तशी आमगेलो टसाची सतीश नायक सतीश अण्णा भोवशा आमकां सान लगून ಒಕ್ಕುಳಿ ಮಳರಿ ತನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣತೆ ಅಸ್ಸ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತನ್ನಿ ಹರೇಕ್ ವರ್ಷ ಏಕೇಕ त्या वेस घालून आकर्या तोंडा उंड घालता म्हणटाना एक भय उंड्यांत बांगेस की म्हणून जाल्यार भिव नकरे हांव काय जायना उंड काल्ला पुरो म्हूण तसो जाल्यार कॉमेडी करता करताची ताण्या ओकळीन काही राबला पळय थंय एक फुल्ल जन आसताची त्या एक आमकां आश्चर्य कसं हास्य करता आमी सांगतना लागीं पळोवचें सतीश अण्ण कसा उलयता म्हणून तसो जाल्यार कॉमेडीच्या उंड तो खावच्याक आमगेलो तसो सतीश अण्ण तुमकां कार्यक्रमाक मोगान आपस स्वागत करता सर नमस्कार तुमकां. तशी आमगेलो तसाची हेनरी डिसिल्वा माम
40 वर्स लगून त्या थिएटर अशा पुरो सिनेमा अशा पुरो ना नाटकाचे विंगड प्रकार अशा पुरो ना काणी बरोवचे अशा पुरो कलाविदांक तयार करचे अशा पुरो पुरांतूय हेनरी डिसिल्वा मामान एक मुखार राबून तांणी एक जबाबदारी घेतलेलो आसा. तशें जाल्यार हेनरी माम तुमकां कार्यक्रमाक मोगान हांव स्वागत करता आसा. तुमगेली उपस्थिती आमकां मस्त खूश जाता आसा. आनी आमगेलो टसाची तांणी वृत्तींतू वैद्य प्रवृत्तींतू हास्य कलाविद. तांणी ಬಹುಶಃ हसता हसता इंजेक्शन दिता की म्हूण दिसता तांणी आप्पडारी रोग निवारण जाता म्हूण आमकां दिसता आसा. तांणी कोणी न्ही आमगेल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे राज्याचे यजमान डॉक्टर जगदीश पै माम तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत कोर न्हू. आयच्या सुरवेच्या संचेका हांव तुमगेले मुखार येता आसा. आमगेलो तो आतासाची श्वेतपुरा दरबार आनी बिळगी म्हळ्यार उत्तर कन्नडा लागून आयिल्लेची मंगळूरा येवन तांणी आजी हें वेदीरी तांगेल्या प्रदर्शन दिवच्याक आसाची. तांगेले कॉन्सेप्ट मस्त लायक आसा पार्सेल पुराण म्हणून. म्हळ्यार एक पार्सेल येताना त्या पार्सला वयरी एक पोलिसांच्यालय एक चोरालय दोळ वता. त्या दोळ वत्तरी तांतू त्या पार्सलांत कसं हास्य आसा त्या पळोवया. पार्सेल पुराण श्वेतपुरा दरबार बिळगी उत्तर कन्नडा. सन प्रीमियम एया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुण मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980. सो आतां आमगेल संघात श्वेतापुरा दरबार बिळगी हांगाची उत्तर कन्नडाची एक टीम रेडी जावन आसा. मस्त एक्सायटेड जावन आसा म्हूण हांव लेखता. सो त्या टिमाच्या संघात उलोवया. माम तुमगेलें नांव? हांव मोहन भंडारकर. आतां खंयचे एक थिमावेर तुमी नाटक करूंक रेडी जावन आसात? आमी म्हळ्यार पार्सल पुराण म्हूण सांगून म्हळ्यार एक पार्सल येता पोलीस जो लोक चोर तांकां मेळटा तें पार्सल आनीक फूड कशें वेस्ट जाता म्हण तें दाखोवचें आमगेले एक उद्देश. जेवणाचे प्रोग्रामाचे व्हड व्हड फंक्शनांतू काणकान उडयता न्ही तें कसो जाता म्हळ्यार आमी दाखयतात तितलें. ओके. सो एक रितीरी जनाक एक संदेश दिवचे एक मुख्य जावन आसा. म्हगेलें नांव नागेश शानबाग म्हणून. ड्रेस पळयल्यार कळटा हांव एका पोलीस हे स्किटांत म्हणून. आमी नाटकान एक मस्त स्टेजार न्ही केल्याची बट कॅमेरा येद्राक हेची एक फर्स्ट टायम करता तसाची ताका थोडो नर्वसनेस आसा जाल्यार मस्त एक्सायटमेंट आसा. सो पळोवया आतां कशी एक परफॉर्मन्स दाखयता ते म्हूण सांगू न्हू. अय्यो देवा भटमा मला बॅगशें दिसता. तांबियो तट्टे चिप्पट गोपचंदना तिळो अय्यो देवा काही ना पंचकादा हे पुटली देवा देव कसं संपर्क म्हणून कळना काही ना हे देवा कसं कर. माम मेळो यप्पा मामा होय रे कसं म्हणता हे मास्का तुले ना जब्बच्या गेला पळय कोरोना तुले ना बेस्ट म्हणले हे मास्क एकू पळय. हां पर्सांनी चेंज चोरून घेवन आयलो बसा तुले ना मास्क गल्ले कोण म्हणू कळना. कोणकी पाप दुसरे बडे तासाची त्या मरो आज बस तू एक नवे जोडीशी दिसता आशिल्ले खांदेर हात घालून बशिल्ले हगूर हात घाल न्हू चेन मारलो आनी ते चाललेले किशे हात घालून पर्स मारलो त्या चाललेक कोण हात घाल म्हणू कळना. हो 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 महान चोर सत्यू आणि किट्टू. हे दोन लोक नट्ट आणि बोल्ट असल्या म्हणकीच हांग कशी लूज करका टाईट करका म्हणजे स्पॅनर आमगेले आसा. खरं लॉकडावनाकी पयले अप टू डेट आमगेले मामूल येवन पावत आशिल्ली. लॉकडावना नंतर खंय रे तुम्ही नापास जावन गेल्याचे कसन करता सर रे तुम्ही. आम्ही कसं करतो म्हणून तुमको आम्ही नव्यान सांगता की तू बाबा कसं करता म्हणून. तुम्ही कसन करताच म्हणून पण आम्हाला स्टेशनात एक व्हड लिस्ट आसा. हां वयरे तूं त्या पोरने तिजेर एक हेर पिन घालून दुड्ड काडले रे तो ATM म्हाका डुप्लिकेट ATM कार्ड आनी पिन घालून दुड्ड काडतलो. हां टायराची बॅग हें तें गेटअप आनी पळयले रे उत्पन्न भारी आशिशी दिसता. नाव उत्पन्न काही ना उत्पन्न ना. हां उत्पन्न काय ना उत्पन्न कितें ना रे उत्पन्न कितें ना रे लोकांना दुड्ड ना लोकाले दुड्ड ना लोकाले दुड्ड कितें ना खर्चून गेला मंथ एंड. हां खर्चून गेला दुड्ड ना मंथ एंड कसं येता. अरे मंथ एंड आम मेळचे वते न्ही रे ते एक 2 एक 30% आपाप मंथ एंड जावन वता दुड्ड खर्चून वता. हां तेची सांगता हांवें
म्हणता बिगिनिंग आवळ्या रे ताका कमिशन की पगार की म्हणजे कॅश रुपान की अकाउंटार येवन पडता तुम्ही ते पिक पॉकेट की ना तांकां नाक कशिल्ले मॅसेजांनी पेटोवन चॉक करून म्हणता बिगिनिंगात तांगेली एंड करून सोडता हां जाऊ आज कस हाडल्या पळय पुरा येद्रा कडा काही ना हो हे पर्सांत आशिल्ले दुड्ड पुरती ते चालले ना चल्लील वेर खर्च करून सोडा हे भटमा मला बॅग अंत तांबी तोट्टे तीळ आसा घरल्या होल उदा सोड तुमकां दिवन सोडता घरा पावयता ये माराया कसं नमून रे मारा बरं ते भटमा मला बॅगाने कोणी मारतावे भटमा मला बॅगांत कसं उरता हां 4 गोपचंद ना तुकडी उरतले ना म्हळे ते चलावण्याचे चिल्लर उरतले भटमा म्हाका पळय दक्षिण दिल की भटमा हांगा दवरून घेता तागेल किरवंटे हात काढ दूध काडल्यार पळय मस्त दूध मेळता आनीक तूं वच पळय पर्स मारतना केन्ना प्राय चल्ल्याला पर्स मारका ह्या चिल्ली चेडवाला बॅग आणता आजकाल कसं नाही उरणार आहे उरलेर आस पळय एक पावडर डब्बू उरतला ना एक स्नो पावडर उरतले ना म्हळ्यार एक लिपस्टीक उरतले अम्मम्मा म्हळ्यार 4 टिश्यू पेपर उरतले तितलेच प्राय चल्ल्याला पर्सा तशी नाही गर्लफ्रेंड आपोवका ताजे नंतर ती शॉपिंग करोका मुवी दाखोवका पिझ्झा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स आईस्क्रीम ते हे म्हूण पळय मस्त दुड्ड उरता ते तागेले गर्लफ्रेंड खाल करचे की पयले तुमी उठ कराका हां म्हाका कळ्ळें आमगेले गल्लीन तूं एक चेल्ले लग्न जालें त्या चेल्ले बाप्पा मारणाचे ते गल्लीचे दादले सोडून पुरा ती वता म्हूण रडताचे बरं तशीच तें त्या चेल्ल्यानी आसा पळय खंय एक 2 ना 3 दीस भितर रडताची कड्यांनी दुसरें सेटींग करेन वताची तशें म्हण तो लग्न जाल्लास पळय लायफ लाँग ताणें रडका पडता हां त्या मरो म्हाका थंय ड्युटी घाल्ली थंय ते कोण की पेपर वता आशिल्लो तागेले पेपर कितें गाडवान खाल काय माऱ्या हां त्या गाडवाक पाप मूक प्राणी घालून मारत आशिल्लो तो कशें कोतास की अरे गेल्लो पळय लाट घेतली समोर रपा 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 मारले आणि ताका धांवडान सोडले मूक प्राणी कोणी तशी मारतावे हय कशें मिगेले प्राणी दये हे प्राणी दय नाही ते प्राणी दय नाही ते भ्रातृप्रेमो भ्रातृप्रेमो भ्रातृप्रेम कसा रे भ्रातृ प्रेम पळर सोदर प्रेम म्हणू तुगेल भाव जाव कोणे वे तें हा सहोदर प्रेम मिगल भाव आता कशी मिगल सहोदर गड्डो कसं सहोदर कावळ्याक शीत घालताची आमगेल पूर्वज म्हणून गायक पूज करताची आमगेल आवय म्हणून आनी मांकड आमगेल पूर्वज म्हणटाची म्हणा पडे गाडव सहोदर कशें न्हय हा अशाच पळय एक्का 21 उलंगे न्हू लोकां बोडत आसा जोर आसत तुमी हो मागच्या वर्सा ग्राणा दिवस 12 बसला अरे हांग कसले बसला रे म्हळें काय ना काल भटमामान सांगलें फाल्यां ग्राणा 12 भितर जेवण करका म्हळें ताका हांव हांग येवन बसला म्हणत आसा न्ही 12 हां 12 न्ही आतां त्या उठोवरां तुमी कसं आतां माल हाडला पळय तुमकां समेत धोरण स्टेशना व्हरन लोकांपाक घालन फायबर लाटी घेवन मारले रे आज म्हाका पळय एक प्रमोशन एक इन्क्रिमेंट हांगा एका स्टार येता हा स्टार म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें स्टार विमल पद्मश्री पुरा गुटका पुरा आमकां तसा आमगेलें खिशें आसा हा गुटका मटका म्हूण नंबर तुम जोर आसत दोनूय लोकांका धोरण मारले रे तुमकां सकाळी टायमार का स्टार दीस कशें आमकां सकाळी टायमार स्टार दीस उरो तुमकां एक प्रश्न विचारता हांव हे बेब्या दोळ्याच्यान कसं की एक गुगली घाली हा विचार मरे तो कसो प्रश्न म्हणचो काही ना बस स्टँडान बस कितें राबता सांगा बस स्टँडान तूं बस कित्याक राबता? कितें राबता होय रे बस स्टँडांत बस राबता लोक देंवताची चडताची त्या गर्दींतूच न्हय तुमी चैन मारचे पर्स मारचे दुड्ड मारचे बॅग मारचे उरो जाल्यार रे सांगता राब बस खंयच्यान आयलें खंय वता ड्रायव्हर कोण कंडक्टर कोण डिपो खंयचे पुरा एंट्री जावका ताजे नंतर च्या पितल उरताची उदका बाटली घेतल उरताची चॉकलेट बिस्कीट घेतल उरताची अर्जंट जलबाधे वतल उरका उरताची ताचे खातीर बस राबता तश नाही तें बससाक बसचे जायना ताका राबून उरता गोतस रे पळय लाट घेवन मारले रे 15 दिवस तुका बसल्यार उठच्या जायना उठल्यार बसच्या जायना तशें जाता कळ्ळें मॅ बरें
तशी अशी जाल्यार मी गेले प्रश्नाक ताकद असले उत्तर दिया रे तुम्ही पळोवं विचारा बरं जगान तूं जास्ती बर्फ आयस खंय पडत रे मागवतस खरं बारांत विस्की तू विस्की घालताची आईस घालताची पिताची आईस घालताची पिताची आईस घालताची पिताची थंय बारान तू बरं पडता आईस घालताची पिताची आईस घालताची पिताची विस्की म्हणलं की चोणत तुमकां हा उरा आतां पळय थंयच्यान कोणकी एकलो बॉक्स मात्यार दोरगान आयल्या म्हणके दिसता म्हाका कसं की तो नंबर 2 मालो म्हूण अनुमान कळ्ळें वे ताका धरा आनी हांगा राबया हांव बेगीन आड उरता ए यो 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 राब 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 देवाय बॅग देवाय बॅग देवाय बॅग बॅग देवाय 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 हा देवाय बॅग कोण तू हांव थंय बस स्टँडार म्हाका कंडक्टरान दिले हे व्हर न्हू हांगा खंय तुगेले पोलीस स्टेशन देवस्थानाली गी व्हरून देवय म्हळें देवस्थानाली गेलो बॉक्स धरगेन गेलो थंय पळयल्यार कोण्णी नाची तशी बॉक्स धरगेन येता आशिल्लो हांगा पळयल्यार तुमी म्हाका अडगटून सोड आमी पोलीस न्ही पोलिसांक पोसतल आमगेले मी तर पोलीस आसाची तुका सोडना ती धर धांवन गेलो मडी धांवन गेलो हें कसकी दवरून गेलो हांगा ये धांव गेलो मरे तो आमी खंय गेलो धांव गेलो मरे तो आमकां धरा रे ताका आमकां धांवचे गेले आमकां कोणी मागच्या येवका कडेन नाका नाका तुमकां स्टार जाईल तुमकां प्रमोशन जाय तुमकां आमी धांवक येता गेल मागशी जाय जाल्यार तुमी धांवा हय स्टार जाय म्हाका प्रमोशन जाय म्हाका स्टार म्हाका जाय आतां पळय हें उबरा स्टेशना होऱ्या तुमकां भितर घालता तेन्ना म्हाका स्टार स्टेशनावरचे ते पोलिसान मारचे PSIन मारचे गांडीर मारचे बसच्या जायना नाका एक काम करया आम्हा हांगा दवरया आमी विलेवारी करून सोडया मामान सांगला म्हण की करेक्ट आसा आनी कसं स्मगलिंग माल की ब्लॅक मनी की बॉम्ब गिम जा उरला री हांगा ओपन करून पळोव न्हू ती गलोक वांटून सोड्या ती गलोक वांटून सोड्या खंय तरी कोणी कॅमेराकार घेवन सोडलो म्हळ्यार रे मिगेल नौकरीक कात्री मिगेल नौकरीक कात्री एक काम कर रे होय रे तूं ते दीस कसन केल रे हा कश्ट पावन एक गर्लफ्रेंड आपोवंक गेलो बायलेलो दोळे चुकोवंक पिक्चर दाखोवं म्हणून हो थंय 100-500 म्हणून ब्लॅक आनी टिकेट विकता आशिल्लो हक्क बेगीन लाटी दाखोवन 2 टिकेट घेतली पिक्चर पळोवच्याक थिएटर पुरा रश नंबर सिस्टमार बसका हे नीचान दिल्ली टिकेट एक तग्गू रोचे आनी एक वयर रोचे हांव तग्गू बसला मिगेल गर्लफ्रेंड वयर बसला 3 तास 3.5 तास त्या हुम्मे वासान तूं बरी पिक्चर पळोवन सोडलें दुसरें कसं न्ही केलना दुड्ड दिनाशी टिकेट घेतला री अशी जावं तुमकां हा होय रे ताजे नंतर तूं खंयचेड म्हाका कात्री दवरली हा हें जालें आनी 1 म्हयने भितर बायलेन पिक्चर पळोवं म्हळें आपोवंक गेलो हो लाशील तोंडाचे थंय राबला म्हाका विचारता पोलीस माम म्हयने एक 15 दीस एक बरे चली सेट कर घेवन येतात तुमी म्हळालो इतलो म्हळ्यार बेजार नाशिल्लें कसं न्ही सांगा 2 म्हयने म्हापशा आयले टॉप आशिल्ले आज आयले कसलें प्रयोजन ना म्हणटा हां न्ही रे म्हाका घरा गेल्या नंतर सरने कोणतो बोड्डो ताका खावलो झार दवलो कुकर मुच्चळ समज घाल मारला 2 महिने स्टेशनांनी जावन काळकळा मारय हांवें हा आतां पळय वांटून घेवचें न्ही विलेवारी ना त्या बॉक्सांत कसो आसा म्हणून चॅक कर पळय ताका सम कान दिवन आयकव ताका हांगा सम कान दिवन आयकव टिकी टिकी टुई टुई जावं म्हळ्यार बॉम्ब आसा टायम बॉम्ब आसा म्हणून अर्थ कसं न्ही ना जाल्यार एक ओपन कोऱ्या कसं आयकता रे पोलीस माम कसने टिकी टिकी ना टुकू टुकू ना जल्ला री विंदूर कुशील वास येतास पण विंदूर कुशील वासो खंय की विंदूर पार्सल केल्ले पोटान अशी मोन बॉक्सान पुसून गेलेच की कितकी म्हाका तुमगेल सॉक्सा वयरी आन म्हण हे देवा नीच खंयच्या थंय कान दिवन आयक रे म्हळ्यार रे हांगा नाक दिवन कसले हुंकत रे
थंय लाटी दाखोवन थंय आयकव म्हळ्यार हांव हांगा आयकुचें जातवे होय रे हांव लाटी दाखोवन हंगायकव म्हणटा तुका हो कांदीन हंगायकुच्या जातवे ना एक काम करा हांव बेगीन दूर रावता ते बॉक्स हकूर ओपन करा कसो आसा पळोवया सोडे सोडे बेग सोडे बेग सोडे रे जिलेबी 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 तुपकां घाल जिलेबी बंद करा रे त्या जिलेबी 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 बॉक्सान तू बिलेजी नाही रे जिलेबी मोठ्या जिलेबी म्हणा बिलेजी सालान रा बरा होय रे जिलेबी का तसा हलो हो ताका बिलेजी म्हणतलो जिलेबी म्हणतलो ताका कसं नाही ऐकूच्या कळलं. ते कसं वो म्हणत रे ना. तुम्ही जिलेबी काय केक दिया रे आम्हाला काम एक खाता सर उष्टी ना गुबी उष्टे काय चलता कसो जिलेबी म्हाका दिसता तू पांद तळणो मोवांत बुडोन दवरशी दिसता बळयल्या दोवान शिकयल्या जिलेबी मात्र भारी टॉप आसा व्हरता बे हांग पळय एक चीज आसा जिलेबी घालून दी हा पळय घरा व्हरता स्टेशनांत निवांत का बाजू करा न्ही दिवं का लोक येतात बेगीबेग करा असं पळयला लोक घाट समागाल घरा वांट का स्टेशनांत दिवं का वचन पटक मामा यो खा टाक दे वो ते टाकून दे गेरे आमगेल पैकी तो गेरे तू गेरे खारे चल मानते मेळना ही जिलेबी बोल मारा मारची ना सोणी खंय पाटी लागता रे माराया कसो जिलेब रे तो हा नाही हे जिलेबी हे बॅगा परंबळाक सोणी पुरा भोंगता मिगेल फाटी पडली माराया खंय चापता चापना ते कित्याक म्हळ्यार ते भोंगची सुणी चापना म्हण पुस्तकां बरयलें वाचलें ना तुमी भोंगची सुणी चापना म्हण पुस्तकां बरयलें हांव वाचलें जाल्यार त्या सुण्यान वाचका न्ही कितें उरा पळय स्टेशनांत पळय अर्द जावं गेली वांटेली आनीक पळय आमगेलो फोड साहेब रावंड सागेल्लो ताक दिल ना आनी जिलेबी घाल रे जिलेबी उरत मरे त्या गोडशी तशी उरत मरे खाली करण्याची मरे बेंगलोरच्या आमगेलो होड साहेबांनी येवच आसा ते जिलेबी उरका तांदळार आनी 2 चिल घेवन येता हांव जिलेबी खंय तरी खाली जाव का हुशार खरे हे कसं रे तुकडे याचे लागले चूर येता मरे होय मरे पण ना पाल्लो सासा मग शीत लागल्या जिलेबीक अरे रे कसो हे आनी ते चीट पळय चीट आसा आनीक जिलेबी येवची दिसता की चक्क की कसकी म्हणून वाचचें ना मरे हें कसो की अक्षर मामा पुढे दोळ दिसना उलटा धरून घेवन खंयचे अक्षर विचारले रे कोण की बरें लेटर पळय मी गेलसो देवगी पुट्टाक नमस्कार हांव हांग बेंगलोरांत आराम आसा आराम हांग एरियांनी बरो मेळा बरो मेळो आमगेली एरियान तो देवस्थान कल्याण मंडप मस्त आसा दिवसा जेवणाक खाणाक कांय तोंदर ना वाटलींत पडील दुड्डू दिवसा पीक मी बनता आसा दुवेक एक आयफोन घेवन दिला घरान तू 50 इंचाचे स्मार्ट टीव्ही घेवन दिला 3 घर भाडे सोडलीची शेअर मार्केटान मस्त इन्व्हेस्टमेंट आसा म्हाका वाटलींत पडील दुड्ड नशी गुगल पे तू पेटीएमान तू फोन पेच्यान तू दुड्डू येता कॅश मात्र बँक बनता आसा
कोणी चोर मारंक गेला री म्हणून आमी हांगा आसतना थंय कोण चोरता हें होय म्हण्या हांगा एक व्हड पार्टीले लग्न आशिल्लें थंय ही गोडशेनी केल्ले ते भारी बरे जाल्ले थंय जेवण करून पान्नार सोडील जिलेबी लाडू आनी पुरा तुमकां पार्सल पेटयल्या ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಚಂದ ಕೋರ್ನ್ ಖಾವ್ನು आणि मुखालपण दाळी तो मुगा मळो कडगी चक्कनी पेटयता आणि विशेष सूचन म्हळ्यारी स्वीट पुरा सुणेन डुकरान कावळ्यान काय नाशिल्वीन चुंगला तुम्ही पुरा लोक चंद करून बसून खाया इंती तुमगेल सहोद्योगी नट्टू गौरव अध्यक्ष अखिल भारतीय उष्ट कावळे रे आमकां उष्ट कावळे रस्त्यार उडयल पर आमी हे काम करा ताका पोलीस मामा कडेन मारता अयो पोलीस मामा कडेन मारता फोन आयल पळय फोन आयल पळय अयो मामा ते काम हांगा पळय पोलीस मामाले फोन उलय 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 हॅलो ए हॅलो हा सांग रे खंय आसा रे आमी खंय आसा स्वीट बॉक्सांनी आसा मरे वय 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 बेंगलोरच्यान आमगेले व्हड साहेबांनी येवन पावल्याचे तांकां तुमगेले स्वीट जिलेबी बद्दल हांव मस्त सांगल्या आतां 3 चिल्ल घेवन येता जाव 3 चिल्ल भर जिलेबी दिवं का म्हाका खंय तरी जिलेबी जेव्हा खाले जाल्ले जाल्यार रे म्हाका तुमकां एनकावंटर उष्ट खावन बेल्या मुरे आमी म्हणले ओ जिलेबी पुराणा जरा ओरा ओजा ओजा जिलेबी पुराणा यो पेटे पुराणा हे जाल रे थंय दवर कोळे मागून वता रे आम्यांक उरल्यानी मरची कश्ट एक प्रश्न नेमकी आईस चेड खंय जाता म्हूण सांगून तो बारां तूं म्हूण सांगता कसं की त्या पित्तांचें नांव कसं तें विस्की हय ताका घालचें म्हूण सांगता त्या न्हय म्हूण सांगून पोलीस सांगता जाल्यार आईस चेड खंय जाता म्हणलें ताका उत्तर तो दिना हसया सीजन 2 हसया सीजन 2 आता तुम्ही इतले वेळो पळयल्या श्वेतपुरा दरबार बेळगे उत्तर कन्नडान गेल्या एक पार्सल पुराण तांगेले आमी आतां गुर्तू करून घेवया मामा तुमगेलें नांव सांगायचें एकेकाची मोहन भंडारकर बेळगे नागेश शानबाग मधुसूदन भट बेळगी किशोर नाग शानबाग ओके आता सुरेजानो हेनरी माम कसा म्हणटाचे हांगेल्या एक प्रदर्शना वयर ओवरऑल परफॉर्मन्स बारी बरें जाला सगळ्यांनी आपापल्या अभिनयान वापूरबायन केला हांव चिंता आनीकी इम्प्रुवमेंट करी येता कित्याक पवती तांकां तरबेती मेळ्ळ्या जाल्यार भोव तीन तरान पवते तरा तरबेती मेळ्ळ्या जाल्यार आनीकी भोव बरें करून हें प्रदर्शन करी येता म्हूण दिसता जायत आतां सतीश अण्ण कसं म्हणटा पळोवया स्क्रिप्ट लायक आशिल्लें एन्जॉय केला पंच असं हे आसा सो 4 जाणांतू तेग जाणांना लायक तांगेलो रोल परफॉर्म केला सो ते पार्सल घेवन आयिल्ल्याक ताका चड स्कोप मेळ्ळी म्हूण म्हाका दिसता त्या मारी ते डायलॉग येता आनी थंय कट करून पार्सल दवरून चमकलो कसो कितें चमकलो म्हणलें थंय समाची विवरण मेळ्ळी बट बाकीच्या पुरजांले एस्पेशली आमगेले पोलीस मामाले बारी लायक जाला त्या मारी पोलीस मामान हांकां डायरेक्शन दिवचें कसो कोरका कशी खांपोका म्हणलें तें बारी लायक पंच आशिल्लें सो ऑल द बेस्ट थँक्यू ओके जगदीश पै मामान एक सांगता म्हण निमगून घेता ओवरऑल हें बरें लायलें प्रेजेंटेशन खंयची एक हास्यांतू एक थीम दिल्यार आनीक लायक आशिल्लें आनी तुका कसं म्हणल्यार पोलिसांच्यानची चोराक एनकरेज करची एक हें आसा तें चिक्के तांणी आनीक एक मॅसेज समाजाक पोलिसांच्यान तशी करून नज्य म्हणून एक संदेश दिला भारी लायक आशिल्लें ओके आता आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिन्नण्ण उत्तर कन्नडाचे ट्रुपाक म्हगेलें अभिनंदना प्रप्रथम जावन तुमी ह्या भागांत येवन असल एक कॉम्पिटिशनांत पार्टिसिपेट केलें न्हय ताजे खातीर अभिनंदना म्हणलेलें असले उत्साह जावका केन्नाय उत्तर कन्नडांत सुमार नाटकां संस्था आसा तांतू एक रेप्रेझेंटेटीव म्हणलेल्या कारणा खातीर तुमी आयल्यांचे म्हूण लेखता हांव पळयल्ल्यान तूं तुमकां एक 2 उत्तर सांगता बेजार करूं नजे खंयचे खंय
स्क्रिप्ट आनी खंयचे अंकोर येत आशिल्ले म्हणून एक्टींग भारी इजी केन्नाय जाल्यार रिएक्टींगच पळय ते भारी कश्ट पोलिसान उलयतना उरलेल्यांक कसं कोरका म्हणून कळना अशी तागेलें तोंड पळयता रापचें ते ब्लँक जाता म्हणलें ताका रिएक्ट करता गेले म्हणून जाल्यार ते फिल्ल जाता म्हणलेल्या कारणाक खातीर आनी डॉक्टर जगदीश पैन म्हणलें म्हणके पोलिसान चोरांक खांपूक उत्तेजन दिल्लेलें म्हणून आयच्या काळात तेच जेवता आसचें चोरांक धरचे तशीची कोण खांपिल म्हणून पोलिसांक कुठले कळटा हे म्हळ्यार तांकां गोत आसता खंयचे ट्रिकार कोण खांपता म्हणून सांगून जाल्यार मी जगदीश पै मामान सांगिल्ल्याक याद नाही केन्नाय पोलीस म्हणल्यार तो आमगेलो रक्षक म्हणलेल्या कारणा खातीर ताणें तसलें करूं नजे म्हणलेले खातीर मागीर आमगेलो मोहन भंडार मामाले लायक अभिनय म्हाका भारी खूश जालें ह्या प्रायर जाल्यार प्राय म्हळ्यार प्राय जाल्ला म्हणलेल्या कारणा खातीर न्हय लायक एक्ट केला मागीर रिएक्टींग तुगेलें लायक कारण थँक्यू सर एक दोन कडेन सान चूक केला कसं म्हळ्यार हे मायमिंग आतां एक सुण्याक मारता म्हळ्यार तूं खंय दुखून की एक पातोर काण उडयल्या म्हणके पोलिसान केलें खंय आशिल्लें पातोर कोण धरलेले पातोर वेंचितना नेलार दुखून वेंचूक शिवाय आकाशार दुखून पातोर वेंचूच्यान उडोवचें जायना जाल्या निमित्त एक एक्टराक कळका कसं म्हळ्यार मायम करता न्ही देर शूड बी ए बिगीन मिडल एंड खंय दुखून तूं पातोर कळो कशी धरलो आनी खंय उड्डयलो ते क्रियस पळय ते परफेक्ट जाल्यार मात्र तूं केल्लो मायमींग करेक्ट जावन म्हणा वता बाकी विशयांत पुरो कसलें म्हणू ना एक प्रश्न निमगीत तूं आईस चेड खंय जाता म्हूण सांगून तो बारां तूं म्हूण सांगता कसं की त्या पित्तांचें नांव कसं तें विस्की हय ताका घालचें म्हूण सांगता तें न्हय म्हूण सांगून पोलीस सांगता जाल्यार आईस चेड खंय जाता म्हणलेलें ताका उत्तर तो दिना तूं प्रश्न निमगिता ताका उत्तर दिवं का न्हय खंय जाता म्हूण तुगेल्या मनाक कसं की विंगड आसता आयसबर्ग की खंय की तें मेळटा म्हणलेलें कारण तूं तें सांगना अशी तूं कुठले सब्जेक्ट चेंज करून तूं मुखार वता जाल्यार निमित्त एक माहिती दितना एक नाटकांतूय तेव्हा एक कुडा जाव का म्हणून दिसता ओवरऑल तुमी इतलें पुरो काम केलेलें एमोशनल की तें पुरो लायक जाला ऑल द बेस्ट आनी खंय चांग स्क्रिप्ट तुमगेले निमित्त आमी एक्सपेक्ट करता उत्तर कन्नडा तुमगेली भाशा तांत एक कसं म्हणटा ताका स्वीट आसा तांत एक हें आसा तुमी कायल्याक कावळो म्हणचे ಕೆಲವು ಪುರ ಶಬ್ದ ಪಳೆ ಹಂಗ ಪ್ರಚಲಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಾತಿಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಂಚ ಕೆಲವು ಚಂದ ಶಬ್ದ ಸಂಚಿ ते पूर आज आमकां आयकुच्या मेळ्ळो जाल्या निमित्त आनी खंय चांग तुमगेले स्किट्स येवचे दिसांत येवो म्हण सांगून हांव सांग देव बरें करो म्हण सांगून नमस्कार चोर आकडे प्राय चेड जालें म्हण दिसली की एक पंत चोर वे नाही तशें न्ही कोण चोर तूं म्हाका पोलिसूची चोरशी दिसलो ह्या प्रायर चोरच्या बाय सरचे गोडू ना ते एक पटी अभ्यास बलवे बल देह बल दुर्बल म्हणून सांगून आसा जाल्या निमित्त एक पटी कंप सुरू करतरच पळय तो प्राय पळोवच्या कांय ना कंपतो तो जाल्या निमित्त ओ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕಂಪು म्हणून दिसलो मागीर प्रायर तुमगेलो अभिप्राय बरो आसा प्रायक अभिप्राय प्राय कसले घेवन प्रयोजन ना बट हे प्रायर जाल्यार तूं आमगेले एक कुटुंबीय मेंबर जाल्ला म्हणलें म्हाका एक खुशी त्या म्हळ्यार आमगेलो तूं कसं जाला म्हळ्यार प्राय जाले कुठले तागेले एक्टींग राबोवका म्हूण न्हय तुगेलो तसलोची नेक्स्ट येवन आमगेले यूथ सांग तूं एक मार्गदर्शक जावन आसता त्या म्हळ्यार प्राय न्हय मानदंड प्राय कोणाकय जाता ते हे प्रायरी तूं जिवंत जावन आस पळय म्हळ्यार नाटकांत नाटक क्षेत्रांत लवलवीक आस तुगेले आनी मातशें तोंडांत त्या फिक्स चोराक म्हळ्यार दवरकाची म्हणून म्हाका आमकां इतले लोकांक तुमी थंयच्यान हाडून हांकां आमकां एक हें दिल्लें काम भारी व्हड आभार आसा वय त्या खातीर तुमी नाटक अकादमी आनी नम्म टीव्ही तांकां तुमी आभार जावन आसूं एक तुमकां प्लॅटफॉर्म करून दिल्ले कोंकणीक आमगेले सुमार जन रमानंद चुरी मामू एन बी कामत मामू असल पुरो मलगडे सुमार जन नाटक क्षेत्रांत आशिल्लींची आतां कॅथलीक क्रिश्चन्सान तूं तांगेले भाशेंत कितले जन आतां हेनरी मामू हांगा आसा कितले वर्स जावन काम केलेले कोंकणी लोक आसा जाल्यार असल एक वेदिका तांकां केदोळ थंय मेळ्ळी आशिल्ली जाल्या निमित्त असल एक वेदीक मेळ्ळा जाल्या निमित्त चड आर्टिस्ट असल परफॉर्मन्सा मुखार येवका म्हूण सांगून आमी देवाले मागचे जाल्या निमित्त मुखारसून तुमी जाल्यार तितले हेकडे येवका आनी आमी तेकडे येवची तशी तुमी प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिवका जाल्यार मात्र एक कुटुंब सोयरिक्षी हय सोयरिक्षी जाय देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं ओके तर मी इतली वेळ पळयलीची श्वेतपुरा दरबार बेळगी उत्तर कन्नड तांगेले एक परफॉर्मन्स
तांकांय देव बरें करो म्हण सांगताची इतले वेळ आमगेलो ह्या सगळे एपिसोडान तो आशिल्लो तसो आमगेलो महानिर्णायक कासरोड चिन मामाकय धन्यवादू तशीची सतीश अण्णाकय तशें एनरी डिसिल्वा मामाकय तशी आमगेल्या अध्यक्ष मामू जगदीश पेमाकय धन्यवाद अर्पण करताची. तुम्ही पळयत आसाची सन प्रिमियम एया हासया पवर्ड बाय अरुणा मसाला ट्रस्ट अँड टेस्ट सिन्स 1980 आनी आयडियल आयस्क्रीम भद्रावतीचे 2 स्टार संतोष राईस तशीची लव मार्क ब्युटी सोप आनी कॅल्सी बायट टूथपेस्ट आनी टूथब्रश तशीची 1000 लायट्स आनी अमृत नून ह्यांक सगळ्यांकय देव बरें करो म्हण मागताची. आयच्या एपिसोडांक रबयता मुखारच्या सन प्रिमियम येया हासया एपिसोडान तूं आपास मेळ्या सगळ्यांकय नमस्कारो देव बरें करो. आता फस्ट एक टीम परफॉर्म करून आयली ती सो पार्सल पुराण म्हणून तुम्ही पळयलें मस्त एक खुशी जाला एन्जॉय केलें म्हणून सांगून हांव लेखता. आता तुम्ही कशी परफॉर्म केले तुमगेल प्रकार प्रॅक्टीस केल्या वरीची केला की आमी प्रॅक्टीस केलें म्हणके आमगेलें अप टू द मार्क आमकां आयलें म्हणून आमकां दिसता. हांवें बरयल्लें हांवें दोस्तान हेल्प केलें ते अप टू द मार्क आयलें म्हणून आमकां दिसता. मम्माल एज कितलें म्हगेली एज 75. 75 अंतू करका म्हणून एक आतां इंट्रस्ट तशी आसा. हय 75 हांव हॉटलांत शिर्सी सत्कार हॉटलांत मॅनेजर म्हणून आसा थंय तितले दीस काम करता हेंच नाटक म्हणून समजत हांव. जड्जसान कसन पुरा एक कमेंट्स दिल्ले इम्प्रूवमेंट्स कसन एक करूं सांगला की चिन्न मम्मान कसन सांगलें सिनेमा मान सांगलें आनीक इम्प्रूवमेंट जावं का स्क्रिप्टान तो मध्य तो येतलो तो हमालो आनीक बेगीन उरलो का ताणें सांगीन बरोबर आसा. म्हळ्यार आमी रायटर एक दृश्टीन बरयताची पळयता अनेक दृश्टीन पळयता ताणें सांगीन बरोबर आसा करेक्ट आसा बरोबर आसा. नेक्स्ट आतां सिलेक्ट जावचे होप्स आस की नेक्स्ट आतां परफॉर्म करचे एक प्लान्स कसन आस की तुमी आपयले आमी येताचे मुद्दाम येताचे आमचे रेडी आसा स्क्रिप्ट रेडी आसा आमी तुमी आपयले म्हळ्यार मुद्दाम येताचे. एक ॲक्ट करतना आमकां एक खूश आस का हां हांव येतल नेक्स्ट म्हण सांगून एक आमकां कॉन्फिडन्स आसला री सो जड्जस जाल्यार एक तीर्प कसन आसता मेळ न्हू मुखार येवचे एक जाताल म्हण सांगून हय हांव तशें लेखता तुमगेलो सहकार हांगा आमी एक्टर शेजारनाचे आमगेलें घर शेजारलें तशें ट्रीट केलें आमकां बरें पळयलें तांगेलो सहकार प्रत्येक एकल्यालो आमी नांव कांय कळनाची भारी खूश जालें म्हाका. कसन एक एक्सपिरियन्स तुमगेलो शेअर करता म्हण आसा की आमी थंयच्यान उत्तर कन्नडाच्यान आयले हांगा आमकां हांगा येवन परफॉर्मन्स दिवचे अवकाश दिल्लो कन्नड साहित्य अकादेमी आनी नम्म टीव्हीक आमी मस्त आभारी जावन आसाचे. नम्म टीव्हीकिंत नम्मने टीव्ही म्हणचे बरशें दिसता. म्हगेलें नांव संगीता म्हण सांगून म्हाका संगीत म्हळ्यार मस्त इश्ट ताजे खातीर म्हगेलें हांवें संगीता म्हूण नांव दवरलां गे कसगी जाल्यार म्हगेल्या जिवनांत एक आशी म्हाका हांव वाडी करूंक विचारलो संगीत लायक सांगका म्हणून ताणी संगीत सांगका हांव डान्स करका हेंच म्हगे लायफाची आशा. हसया